मोपा विमानतळ मिळवून दितलो गोंयच्या पर्यटनाक गती, सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणा जावन रावतली गोंयची नीती म्हणटा राज्यपाल सत्यपाल मलिक. जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा सेक्युलर भारतात दरेकल्याक आसा उलोवपाचें स्वातंत्र्य, अवश्य उलयात. चिखप हे आमचे तंत्र न्हू जाल्यार म्हादयचो जागर होच आमचो मंत्र. गोंयच्या 10 हायस्कुलांच्या भुरग्यांनी घातलो गोंयकारांक साद. प्रजासत्ताक दिसा निमतान उजवाड एनजीओन सादर केले म्हादयचेर रस्तो नाट्य. सत्तेत येवंक जाय जाल्यार जिखची पडटली लोकांची काळजां. दुस्वासाचे वीख पातळावन मेळचे ना जैत. CAAच्या विरोधात माविनान दिलें शेरमाव. म्हणटा सरकाराक आसा बेस बरी खबर कशी हाताळची लोकांची आंदोलनां. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. हो देश सेक्युलर. राज्यघटनेन नागरिकांक दिल्ले सगळे अधिकार अबाधित आसात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेबान घडयल्ले राज्यघटनेची गवाय दिवन हो देश सेक्युलर आशिल्ल्यान घटनाकारांनी लोकांक दिल्ले अधिकार मेकळेपणान पाळपाचें आवाहनय तेणें केलें. 3 तारखेच्यान सुरू जातल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचेर तो उलयलो. गोंयभर भारताचो 71वो प्रजासत्ताक दीस उमेदीन मनयलो. कांपालच्या परेड मैदानाचेर जाल्ल्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री राज्यघटनेंतल्या अधिकारांचेर उलयलो. राज्यपाल सत्यपाल मलिकान ध्वजवंदन केलें. उपरांत जाल्ले परेडीचें निरीक्षण करतना मानवंदनाय स्विकारली. ह्या वेळार शिस्तबद्ध परेड पळोवपाक मेळ्ळी. तशेंच पुलीस आनी उजो पालोवपी दळांतल्या कांय अधिकाऱ्यांचो भोवमानय केलो. जाल्यार कलाकारांनी नृत्यांतल्यान प्रजासत्ताकाक अभिवादन केलें. आमचो एकदार ही भावना वाडीत लायता. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान साकारिल्ली ही उतरां एक भारत श्रेष्ठ भारत. 13वी पलटण अवर लेडी ऑफ द रोजरी हायस्कूलची केरळ कामेश आणि श्रुती दवणे यांच्या मुखेलपणाखाला हो देश सेक्युलर आसा. हांगासर सगळ्यांचे अधिकार हे अबाधित आसा आनी त्या पद्दतीन तेंच्यांनी पाळप हे अत्यंत गरजेचें आसा. गोंय राज्याचे विधानसभेचें अधिवेशन हे 3 तारखेच्यान सुरू जाता. 7 तारखेपर्यंत चलतलें आनी ह्या 3 दिसा तेजी बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग ही 28 तारखे दिसा. 28 तारखे दिसा बिझनेस एडवायझरी कमिटीच्या मिटिंगेन सगळो टायम टेबल जो आसा तो दर वर्सा ठरत आसता. ताच्या खातीर बजेट केन्ना जातलें हेंय बी बिझनेस एडवायझरी कमिटीन प्लेस केलें वयतलें. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर जाल्ले सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, फोंडेचो आमदार रवी नायक हाजर आसले. तेंच्यांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. गोविंद गावडेन तिरंगो हुबयलो आनी पुलिसांची मानवंदना स्विकारली. मंत्री महोदय परेडाची पाहणी करतात. कमांडर PSI यशवंत मांजरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वास्को टिळक मैदानाचेर विद्यार्थ्यांचे बरोबरीन माविन गुदिनोन प्रजासत्ताक मनयलो. सुवाळ्याक मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकारी हजर आसले. माविनान मानवंदना स्विकारली. भुरग्यांनी संचलन केलें जाल्यार कांय लोकनाचय सादर जाले. लेडी PSI प्रज्योती देसाई, पेडणेकारांनी भारताचो 71वो प्रजासत्ताक व्हडा उमेदीन मनयलो. पेडणेचो आमदार बाबू आजगांवकारान तिरंगो हुबयलो आनी पुलिसांची मानवंदना स्विकारली. सुवाळ्याक पेडणेचो मामलेदार, नगराध्यक्ष, उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी, पुलीस निरीक्षक आनी हेर सरकारी अधिकारी तशेंच थळावे लोक हजर आसले. दिवचले मामलेदार कचेरेचे इमारती मुखार तिरंगो हुबोवन प्रजासत्ताक दीस मनयलो. मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेन तिरंगो फडकावन मानवंदना दिली. सुवाळ्याक थळावो उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, संयुक्त मामलेदार, पुलीस निरीक्षक आनी हेर हजर आसले. भुरग्यांनी मनरिजवणेच्यो कार्यावळी केल्यो. जाल्यार त्याच वेळार छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेरय ह्या निमतान कांय देखदिण्या कार्यावळींचे आयोजन केल्लें. पळयात.
आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले, पेडणेच्यान संदीप कामुलकार आणि पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मोपा विमानतळ गोंयच्या पर्यटनाक वेग दितलो. ताचो गोंयाक सामाजीक आनी अर्थीक लावय जातलो. गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान सांगला. पणजे प्रजासत्ताक दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो. गोंयची बायोटेक्नॉलॉजी आनी माहिती तंत्रज्ञानाचेर आदारिल्ल्या उद्देगांची वाड जायत चल्ल्या अशें ताणें दावो केलो. International airport which would boost the tourism industry in Goa and help socio-economic development in the region. The state has an established base for the pharmaceutical industry and is also an emerging destination for knowledge-based industries such as biotechnology and information technology. Law and order situation in the state is much better, and the crime rate has declined by 10.4% in 2019 as compared to the last year. At the same time, crime detection rate has increased to 84% in 2019 as against 82% in 2018 due to adequate staffing and implementation of various preventive measures and adoption of modern technology. लोकांमदी जाती धर्माच्या नावान फूट घालपी CAA गोंयचे विधानसभेत पास करचो न्हू. आमचो राज्य घटनेचेर विश्वास आसा आनी तातूंत दिल्ल्या उलोवपाच्या स्वातंत्र्याक प्रमाण मानून निमण्या खिणा मेरेन आमी निशेध उक्तायत रावतले. गोवा अलायन्स अगेन्स्ट CAA, NRC, NPR ह्या NGOन म्हटलं. CAAच्या विरोधात भारतभर खवदळ चल्ला. गोंयांतूय निशेध सभा आनी रॅली चालूच आसा. आयतारा प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान ह्या NGOन मिरामार दर्यावेळेर एकठांय येवन राज्य घटनेच्या प्रियेंबळाचें वाचन केलें. जायत्या तरणाट्यांनी राज्य घटनेंतल्या मुल्यांक पाळो दितलो असो सोपूत घेतलो. आल्बर्टिना आल्मेदा, प्रकाश कामत आनी हेर आंदोलकांनी उलोवपां केली. जे कॉन्स्टिट्युशना विशीं लोकांक कन्सर्न आज निर्माण जाला, जे प्रियंबलांत सगळ्यो गोश्टी सांगल्यात, ज्यो लिबर्टी, इक्वॉलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी आनी तातूंत सेक्युलरिजम हे विशय जे सांगल्यात, तांकां जो थ्रेट आमकां दिसता, लोकांक जो कन्सर्न दिसता, तो लोकांनी प्रियंबलाचेर प्लेज करून हांगा एक्सप्रेस करचो. लोक वता वता थंय प्रोटेस्ट करतात आनी हो विशय जेन्ना गोंयांत येता पळय तेन्ना CMान दाखोवन दिवचें की तांणी आपले एसेंब्लीक तो पास करपाचो विशय हाडचोच न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा तांचे हाचेर. आमचो विशय आमचें हें आंदोलन चालूच उरतलें. लोकांचे अप्रहेन्शन्स आनी फियर्स जो पर्यंत सरकार दखल घेवन तो फाटीं घेना, जो पर्यंत केंद्र सरकार तो पर्यंत हें चालूच उरतलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जिखप ही आमची मोख न्हू. गोंयांतल्या खाची कोनशांनी वचून म्हादयचेर जागर करप हें आमचें उद्दिश्ट आनी ते तयारेन आमी रस्त्यार देवल्यांत. उजवाड ह्या NGOचे फावंडर मेंबर सँड्रा परेराची ही उतरां. प्रजासत्ताक दिसा निमतान तेंच्यांनी म्हादयच्या जागराक सुरवात केल्या. मुख्यमंत्री राज्यघटनेन दिल्ले अधिकार पाळपाचें आवाहन करतालो. त्याच वेळार पणजे कला अकादमीच्या वाठारांत गोंयभरच्या 10 हायस्कुलांतल्यान आयिल्लीं भुरगीं ह्या अधिकारांचो वापर करत पथनाट्यांतल्यान म्हादयचेर जागर करतालीं. उजवाड हे NGOन ही सर्त घडोवन हाडलेली. पळयात, उजवाडचे फावंडर मेंबर सँड्रा परेरान गोवा 365 ते विशीं दिल्ली म्हायती आनी त्या उपरांत म्हादय वाचोवपा खातीर भुरग्यांनी केल्लें आक्रंदन. उदक ना, म्हादय ना जाल्यार आमकां आमच्या आख्खे गोंय त्रासान पडपाचें आसा. सो उजवाडान अशें चिंतलें की आमी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक सगळ्यांक एकठांय कशें हाडचें. आमी चिंतलें आमी एक कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करतलीं आनी ऑल गोवा, आख्ख्या पेडणे सान काणकोण आनी ह्या सगळ्या जाग्यार सान आमचे गोंयकार तरणाट्यांक आनी आमच्या गोंयकार भावा भयणांक एकठांय करतलीं आनी हे म्हादयचे कितें प्रॉब्लम आसा, इशू आसा, तो सगळ्या फुडल्यान हाडटलीं. आमची आवड, आमची जीवनदायिनी. म्हादयच्या उदकाचेर आमी जगतात, शेतां भातां रुजयतात, कुळा घरा पोसयतात, कुळा शेतीत फुलयतात, झाडां मेळात, निश्चीत पावतात. ही आमकां अन्न दिता. म्हादय
काय म्हाका ना वयचो आनी तुमकां हांगा पान नंबर दिवचो ना पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भारताचो प्रजासत्ताक दीस, एक भारत श्रेष्ठ भारतचे ध्येय दवरून भारत पर्व अंतर्गत ह्या दिसा निमतान गोवा नौदळान वास्को, पणजी अशा वाठारांनी कांय खाशेल्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. मिनी मॅरेथॉन, वॉकाथॉन, सायक्लोथॉन अशा वेगवेगळ्या सर्तींचे नौदळ वाठारांनी आयोजन केल्ले. सप्तकभर चलतलो भारत पर्व सुवाळो 2 फेब्रुवारीक आयन हावसाचेर मनयतले. ह्या निमतान लोकां खातीर धांवपाची सर्तय दवरल्या, जातूंत 5 किलोमीटर धांवप, 20 किलोमीटर सायकलिंग आणि उपरांत 2.5 किलोमीटर धांवप अशा सर्तींचो आस्पाव आसा. गोवा नेव्हल एरियाचो फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग गोवा रियर एडमिरल फिलिपो जॉर्ज पिनुमुतील सर्तकांक बावटो दाखयतलो. जंय सर्त सोंपता ते सुवातेर सिव्हिलियन आनी सशस्त्र सेनेचे वांगडी एकठांय येवन ब्रेकफास्ट घेतले. सर्तींत वांटो घेवप्यांक उर्बा दिवपाचें काम इंडियन नेव्हल बँड करतले. सर्तींत वांटेकार जावपाची 28 जानेवारी ही निमणी तारीख. This is a duathlon event which is organized by ProBike and Indian Navy, and it's going to take place in INS Hansa, where it's going to be a combination of cycling, running, cycling, and running again. So this is the first time it's being done in Goa, and we hope to get a lot of participation from the Navy, Army, and the civilian population of Goa. This is the second edition of the Tri Goa Duathlon which we are organizing, and this particular duathlon is unique because we have the support and the association of the Indian Navy Goa area along with INS Hansa. The unique point of this is that this is going to be part of Bharat Parv, which is being promoted very strongly across India over the past couple of years, which is Ek Bharat Shresth Bharat. So basically this is a exercise for the Indian Navy where the civilian as well as the members of the Navy are together going to participate in a competitive event and in a festive spirit. So the Republic Day celebrations start from tomorrow, which is 26th, and it will culminate with the Tri Goa Duathlon at the INS Hansa. And this is going to be a 5-kilometer run, 20-kilometer cycle, and again 2.5-kilometer run. This will also have the Navy band in attendance to encourage the participants to do better. The winners will be presented with trophies and with gift vouchers from our associated partners. Along with that, each and every participant will be eligible for a medal and a certificate. This event is supported by 1930 Vasco, by the Indian Navy, INS Hansa, ProBike, and Goa Triathlon Association, and we look forward for the participants to have a great time over here and have a memorable and safe event. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाली. तुमकां सत्तेत येवंक जाय जाल्यार लोकांची काळजां जिखपाचो प्रयत्न करात. लोकांच्या मनात वीख पातळोवपाचो यत्न करूं नाकात. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन CAA विरोधकांक शेरमाव दिला. CAA विरोधातली आंदोलनां कशी हाताळप हें सरकाराक बेस बरें खबर आसा अशें तो म्हणटा. वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर मनयल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाचे माचे वयल्यान तो उलयतालो. CAAच्या विरोधात आंदोलनां करतल्यांचो ताणें फोग काडलो. दिल्ली आणि उत्तर पूर्व राज्यातल्या हिंसाचाराचो ताणें निशेध उक्तायलो. केंद्र सरकारा आणि ह्या सरकारा ताकद आसा ते ताजो सांबाळूय करपाक. डोंट टेक फॉर ग्रांटेड एनी सिच्युएशन. आमी हेजे फुडें जायती एजिटेशनाय हँडल केल्ली आसा. तांकां एकूच सांगता, लोकांक भडकोवन कांय जावपा ना. लोकांची मनां जिका, कितें तरी बरें काम करून मनां जिका. फाल्यां तुमकां सत्तेर येवपा जाय, तुमकां पावरां येवपा जाय, तुमी येया, आवश्यक येया. तेकाच म्हणटा लोकशाही. कोण हुंयचे परमनंट पोझिशन घेवन बसना, पूण लोकां भडकोवप, लोकांची मनां कुसोवप आनी उजो घालप समाजान. जशें दिल्ली थोडे कडेन उजो घालता, थोडे कडेन पब्लीक प्रॉपर्टी लासता, सगळे निसंटन करता. कोणाचे करता, कोणाचे पयशे.
हे लास्टात तुमचे आणि आमचे पैसे, देशाचे पैसे, लोकांचे पैसे जे टॅक्सान आम्ही कलेक्ट करता ते, तेका लागून लोकांनी असले प्रोपगंडा बडी पडपाक जायना. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पहिल्या नंबरार येवपा खातीर इंडियन सुपर लिगान केरळा ब्लास्टर्सांक हरोवप खूब गरजेचें आसलें. पूण 29 जानेवारीची मॅच आमचे खातीर खूबच म्हत्वाची आसतली. मॅच जाल्या उपरांत FC गोवाचो मुखेल खेळगडे फेरान कोरोमिनास, ह्युगो बोमुस, मुतार्डो फॉल आनी जॅकी चंद सिंगान गोवा 365 कडेन मत उक्तायलें. पळयात हो खाशेलो रिपोर्ट. शेनवारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार जाल्ल्या हुगो बोमोसान शानदार खेळ करून केरळा ब्लास्टरच्या विरोधात 3-1 असे जैत मेळोवन दिले. पहिल्या अर्धान बोमोस आणि जॅकी चंदान केरळाच्या विरोधात 2 गोल मारले. पूण केरळाचे राफेल मॅसिबोली आणि बार्थोलोमेव ओगोबेचे हांणी गोंयच्या विरोधात 2 गोल करून खेळ बरोबरीचेर हाडलो. पूण खेळाच्या शेवटाक बोमोसान 3रो गोल मारून FC गोवा पंगडाक जैत मेळोवन दिले. ही मॅच जिखल्या उपरांत FC गोवान 2 पॉयंट मेळयत पहिली सुवात मेळयली. जाल्यार केरळा ब्लास्टर 8व्या नंबरार पावली. Hero of the match, how do you feel? Feel good, happy. Was a tough game tonight. We suffer a lot, but we work hard all together. They came back in the second half, 2-2. Finally, we got some chance and we scored that third goal who made the difference tonight. As I say, it was not easy. They were playing very well. Usually it's us who are dominating all the game. Tonight was not the case, but in football there is no truth. Sometimes you are dominating and you lose. Tonight was not the case for us. गोवा 365 कडे उलयतना फेरान कोरोमिसानान सांगलें, ह्या जैतान खूपच आत्मविश्वास मेळोवन दिला. पूण 29 वेर ओडिसाच्या विरोधात जावपी मॅच मात खर वयतली. कित्याक तर ओडिसाची ही टीम बरी आसा. हालींच जाल्ली मॅचीत तिणें आपली ताक दाखोवन दिल्या. पळयात. Very happy for the team because Kerala plays very good. Kerala control the game, take the ball, and difficult game today for us. And it's very important, 3 points, win at home, and for the club, for the players, confidence. Yes, I'm very happy and continue at first position and thinking for about the next game. Every game is important for us. Now only this the last 4 games and only rest 12 points. Every game important. And Odisha is a good form and for sure will be a difficult game. शेनवारा केरळा ब्लास्टराच्या विरोधात पहिलो गोल नोंदवपी FC गोवाचो स्ट्रायकर जॅकी चंद सिंगा कडेन गोवा 365 उलयलो. पळयात. How do you feel going on top of the table and you also scoring tonight, adding the advantage to being on top? हाँ, मैं बहुत खुश है क्योंकि ये सीज़न के लिए मेरा फर्स्ट गोल है और टॉप टेबल में क्योंकि ये लीग ख़त्म होने में हम लोग टॉप टेबल में रहना चाहता है, तो उसके लिए एक आज 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी था. अभी लास्ट मैच थोड़ा सा मेरा इंजरी था तो मिस हुआ. अभी थोड़ा रिकवरी करके ये मैच खेला है तो और बेहतर करने के लिए कोशिश करेगा. और अभी आने वाला मैच ज़्यादा अभी क्लोज भी है, 29 को है, तो खुद को थोड़ा डॉक्टर वगैरह के साथ थोड़ा मिल के बॉडी फिट रहने के लिए कोशिश करेगा. और बॉडी फिट रहेगा तो हमेशा अच्छा परफॉर्म कर सकता है. जैत मेळयतले जाल्यार खेळाचेर लक्ष केंद्रीत करून आत्मविश्वासान खेळप गरजेचें FC गोवाचो मुर्तादो फॉलन सांगलें. Very tough game, you know. If referee don't whistle the last whistle, it's difficult. You know, always you need to keep focused. Italian, you know, you win 2-0 after 2-2. This is football, but
he don't keep hand down also. He work in believe also and score the third goal. गोवा 365 खातीर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमा वयल्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी क्लिंटन डिसोजा. गोंयांत नवो उपक्रम सुरू जाला. लेमिरायड कंपनीन दुचाक्यो भाड्यान दिवपाची आंखणी केल्या. प्रजासत्ताक दिसाचे निमित्त साधून पणजे सयत हेर 18 शारांनी ही सेवा दिवपाची कंपनीन घोशणा केल्या. शारांत भोंवपी गिरायक आनी दुचाकी घेवन शारा भायर वचपी गिरायक अशा 2 तरांच्या गिरायकांची कंपनीन सोय केल्या. लेमिरायड ही कंपनी म्हटल्यार भाड्यान दुचाकी दिवपी प्लॅटफॉर्म. भारतभरच्या 18 शारांनी कोणी केन्नाय भाड्यान दुचाकी बूक करूं येता. ओला सारकीच ही सेवा, पूण दुचाकी खातीर लेमिरायडची सेवा गोंयांत सयत मुंबय, अहमदाबाद, दिल्ली, मनाली, लेह, लखनौ, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगळूर अशा जायत्या शारांनी उपलब्ध करून दिल्या. ह्या उपक्रमाविशयी माहिती दिता लेमिरायडचो संस्थापक प्रितेश राणे. पळयात. It's a bike rental aggregator platform. Think of it as Ola on 2 wheels minus the driver. What we are basically trying to do is get all the vendors across India on our platform so that they can rent bikes from there. So our focus is on experiential travel, where people can go and feel the local life, the local food, stay in homestays, and actually learn something. So our motto is ride, wander, and evolve. So we want people to ride into unexplored places, go into areas where generally tourists are not there, and help that transformation from tourists to travelers, some of which are Leh, Manali, Delhi, Bangalore, Mumbai, and of course Goa. So the idea by the end of the year is to be in 40 locations, serving at least 5,000 bikes every day. We want to have an impact which goes beyond just bike rental. Obviously, we want to simplify the whole process of bike rental, but we want people to do more than that, to experience more, to learn more, and over the time evolve more. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आणि आता पळोवया न्यूज राउंडअप. प्रजासत्ताक दिसा निमतान आयतारा घोगळ मडगांवच्या सीडी सिग्नेचर कॉम्प्लेक्सात रावतल्यांक डस्टबिनांचे वाटप केले. ह्या वाठारांतल्या कोयरांचे व्यवस्थापन जावचे ह्या उद्देशान पालिकेन हो वावर हातात घेतलो. कोण तरी म्हाका सांगतालो कित्याक आपल्या हांगा दवरनाका थंय दवरनाका खंय तरी दवरपाक जागो आसपाक जाय न्ही. बिन्स आमी आतां दवरता पयलीं कचरो आमी डोर टू डोर कलेक्शन करून व्हरतात आनी तो कचरो आमकां खंय तरी एक जाग्यार दवरचो पडटा. पूण तुज्या दारान दवरल्यार तूं नाका म्हणटा, ताज्या दारान दवरल्यार तो नाका म्हणटा. पूण तशें जायना. खंय तरी आमकां दवरूंक मेळपाक जाय हो कचरो. आनी कचऱ्याचें म्हणटा कितें आपलें घरच निवळ आसपाक जायना, बाकीचो परिसरय आमी निवळ दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हजी आजी सदांच म्हणटाली आंगण पळोवन खंय घर भितरल्यान कितें कशें आसता तें वळखुचें म्हणून. आनी ती खरी गजाल. आमी कितें करता आमचें घरच निवळ दवरता, पूण भायले बी परिसर आमी निवळ दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय. To get more and more aware about this waste management, now in February we are starting the dry waste also, like one person just asked about dry waste. There are actually 26 different types of dry waste segregation. There are experts who can guide us in this, and we need to start it from our home level. फातोड्डेच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जाल्ल्या लिगांत गौरांनी केरळा ब्लास्टर्सांच्या विरोधात 3 पॉइंट मेळयले. 3 विरुद्ध 2 गोलांनी केरळा ब्लास्टर्सांक हारयल्या उपरांत 27 पॉइंट्सांनी FC गोवा वयल्या पावंड्यार पावल्या. Feel good, happy. Was a tough game tonight. We suffer a lot, but we work hard all together. They came back. Still in the second half, 2-2. Finally, we got some chance and we scored that third goal who made the difference tonight. As I say, it was not easy. They were playing very well. Usually, it's us who are dominating all the game. Tonight was not the case, but in football there is no truth. Sometimes you. जिका भारतीय फुटबॉलातली दुर्गा म्हण पाचारतात ती ओएनएम बेंबेम देवी पद्मश्री मेळोवपी भारतातली फुटबॉल खेळाडू सिद्ध जाल्या. एके खाशेली मुलाखतीत तिणे आपल्या यशाची तासां विस्काटावन सांगली. खेळगडी सावन ते पद्मश्री मेरेनचो संघर्षाचो प्रवासय सांग. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.